पयल्या वर्साचो उगडास वेलिंग्टन फेर्नांदेश देवान ताका सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागता. काजाराच्या पयल्या वर्साचो उगडास इप्सन आनी नेशोम बारिक्यो देवान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच वार मुगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काबूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काबूत कोर, क्रिस्ता काबूत कोर, सोम्या काबूत कोर. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं वेलिंग्टन तुज्या पुताक आपणान सदांच आशिल्लें पातकांचे भोगसणें दी. तुका संपूर्णायेन ओळखूंक आनी रूप भोगूंक सासणान तो भागी जावंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, आमी की सुनोतीची खरी परजा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका भोसता. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सगळो आमचो अभिमान. आनी कोणूय मासा रोगताचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केल्ली. हांव जल्मान जुदेव, इस्रायलाचे पोरचेचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो, हेब्रावांक जल्मलोलो हेब्रेव. समृद्धी फुडें हांव फारिजेव. हांव उर्बेवंत देखून हांवें पवित्र सभेक दुमाडो दिलो. समृद्धींत हांव उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेळटलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदी म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुकसाण दिसता. खरेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हरतें भाग, की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगळें होगडावन हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगळो मेळ म्हूण समजता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं.
सरेस्वराक सुद्धा ती खालसा संतोष करीत जावं. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात, कोंडोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन कीर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष करीत जावं. जबाब सरेस्वराक सुद्धा ती खालसा संतोष करीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचे मौन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोड सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उडास करात. जबाब सरेस्वराक सुद्धा ती खालसा संतोष करीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुबानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचे पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब सरेस्वराक सुद्धा ती खालसा संतोष करीत जावं. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. कश्टतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, मोजेची याद सगळी. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुनिया. थोंड वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिज्यो तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां येवपाक सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसलेलो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडलें जाल्यार ती न्हंयान रानांत सोडून एक सांडलेलें तें मेळूसर ताका सोदूंक वचनासतना रावत, आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खानार मारता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच भशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासल्या नन्यानय बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता. त्याहून अदीक एक वायट हो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार सरदार संतोश भोगतलो. व रुपाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडलो जाल्यार दिवो पेटोवन घरांत सारोन मारिना. तो मेळोसर मेहनतीन सोदिनासतना रावत, आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावानो, ह्या दिसांनी एक भारी रोग पिडा आमचे मदें आसा. जेन्ना आमकां आयकूंक येता की कोण एकलो आमच्या गांवांतलो ताका ही पिडा लागल्या, आमी ताचेर रागार जाता. आमी म्हणूंक लागता, हो मनीस कसलो काय, भोंवता इश्टा बरोबर भोंवता, शारान वेता, इश्टा बरोबर पार्ट्यो करता, ताका दुसऱ्यांचें पडोंक ना, ल्हान भुरग्यांच्या जाणट्यांचें पडोंक ना. हो रोग आसुनूय तो ओगीय बसता, कोणाक सांगना, आनी आमी असल्या मनशाचेर रागार जाता. मोगाल इश्टानो,
म्हाका दिसना कोण असलें हें दुयेंस मागोन घेता म्हणून. फुडें कांय फावटी कोण नाल्यार कोण लापरवाही करता. फुडें केन्ना आमी घेवंक जाय ते उपाय बी घेयना. भोंवताव, तोंडाक दाखयना, असल्यो वस्तू. आनी जेन्ना अशें जाता ही पिडा हो रोग आमकां सांपडटा. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर निशेध मारता, आमी हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री धर्मशास्त्री आनी फारिझेवा भाशेन आमी तांचेर विरोध घालता, नाका जाल्ले गजाली करता, तांचे विरुद्ध आमी उलयता, तांकां सोकला घालता. जशें हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री रागार जाताले कित्याक धन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां आपलें जिवीत बदलतालीं म्हणून, जेजूशी येतालीं म्हणून आनी जेजू तांचेशी येतालो म्हणून तांकां बरें दिसना. मोगाल इश्टानो, जेन्ना आमकां एक सांडली वस्त मेवता आमी खुशाल जाता. जेन्ना आमचो कोण सांडलेलो आपलें जिवीत बदलता आमी खुशाल जाता खरें. जेन्ना आमकां आमचे मदें कोण दुयेंत आसा, पिडेंत आसा आनी तो बरो जाता, आमकां खुशालकाय भोगता. ह्या 15व्या आवेसवरान भाग्यवंत लुकाच्या जेजू कांय ओपारी घेवन आमकां दाखोवन दिता कशे परी जेन्ना आमी देवाशी परत येता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमचे मदें घेता, भायर आयना, तेन्ना देवाकूय आमच्या सगळींच्या बापाक संतोश भोगता कित्याक आमी सगळीं देवाची भुरगीं. जेन्ना हांव म्हजें वायट जिवीत बदलता, वायट कन्यो बदलता, बरो जाता, तेन्ना जेजू म्हणटा देवाक इतलो व्हडलो संतोश भोगता. तर मोगाल इश्टानो, गरजेचें की हांवें म्हजें जिवीत बदलूं. जेन्ना घोव बायलां मोगान जियेतात आमकां एकदम बरें दिसता. काजारी मनशां आपल्या पयल्या वर्सांनी जोरी तर तोपोस घेवन आपलें जिवीत बांदून हाडिनात अडचण्यो येतल्यो. जोरी तर ती ल्हान ल्हान वस्तूंनी मेहनत करिनात मोग वाडोवंक, जेन्ना मोड आनी तुफान येतले तेन्ना ती संकश्टाक सांपडटलीं. ते पासत आमी सगल्यांनी वावरूंक जाय आमचें जिवीत बदलूंक. तेन्ना थोडें कितें घडटा तें सारकें करूंक. जेन्ना हांव कसल्याय वायटाक सांपडटा तें म्हज्या जिवितांतलें काडून आनी हे वरवीं म्हजें जिवीत बदलूं. जावं कसलें दुयेंस जावं कसली वायट संय जावं आनी कितें म्हज्या जिवितांत आसा पळय तें. आयज जेजू आमकां आपयता आमच्या जिविताचेर बारीकसायेन नदर मारूंक. आनी असल्यो जोरी तर वायट कन्यो, वायट सुण्यो, वायट वस्तू म्हज्या जिवितांत आसात त्यो पयल्योच उमटून काडूंक. आनी ह्या वरवीं आमी बरे क्रिस्तांव, बरे जेजूचे फाटलावदार जावं. सांगाता दुसऱ्यांक दया दाखोव. आयज जेजूची कृपा आनी बोल ह्या मिसान आमी मागुया. सरस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दीन वाजता. तुज्या उदारपणान देवन आमकां दिलाय तो उंदो तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंदो जातलो. शासनाच्या देवा
सरेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिवपासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दागांचो सोरो तुका भेटयता दाग वाडीर दिला आनी मनशाच्या वावरार केला तो आमकां ओतमीक दिवून जातलो सरेस्परा देवा लादवीक मनान आनी पातकांची दूर धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या फाट्यापणांतलो म्हाका धुवन काड सरेस्परा आनी सगळ्या म्हज्या पातकांतलो अशा भावणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्बुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सासणाच्या देवा आमच्या बापा वेलिंगटन तुज्या पुताचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांटलो तर सासणान ताणें तुका भुगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरेस्पोत तुमचे सोबें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरेस्परा थंय उबारता सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवास दिया सरेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोन्नांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो उदेलो मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता सरेस्परा तुज्या वाडत्यांचें जिवीत सरोना तें बदलता ह्या संवसारांतलें बिडाड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सगळीच्या सोर दोलबारा सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या पवित्रपणान उत्सर्गी तुका जोय सरेस्पराचे नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून नी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्पशीन गोश्ट मरण सुसुंपेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत सगळ्यां तुमची देसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे वखसणे मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या वासा भारताचो तिसरो गूण परगोटुया तुज्या पुरसार आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या दोनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान हाडून
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा वेलिंग्टनाची काकूळ ताका ह्या संवसारांतलो तुवें राखून मेळय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक पावत आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगती तिचो पती बागेवन जसे बागेवन दवरून दिता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा घालून आमकां भागवतोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस मोठो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान वतरेता तर आमकां तुजें उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुकय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक दासमुखी कोरबी आनी विमान तुजीच सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदाक उठलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाची श्री संसाराचे पाप कातरी आमची काकूळ कर देवाची श्री संसाराचे पाप कातरी आमची काकूळ कर देवाची श्री संसाराचे पाप कातरी आमकां शांती दी वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुजें एका सत्रान म्हाका आयकून क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ
प्रार्थुया. बापा भोव कोणवाड्या नवे घोटाळेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या देण्या पासत तुका दिन वासून वेलिंग्टन आमच्या भावाक सोर पातकांतलो नितोळ करून तुज्या गोपान सासणान सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे